4 कड्या पाशाण. आणि ह्यो आमचा बारीक देव ह्यो गावातला ना म्हणजे त्या मेन देवळाकडे जावंक मेळना ना तांकां. कसली अशी बारीक बारीक चौकशी अशी करतले जाल्यार थंय जावंक मेळना. म्हणजे 4 देवांचा तेंच्यांनी हीत घेवन 4 देवांची हितमती घेवन तेंच्यांनी हांगा चवाटो बांदलो. म्हणजे बारीक देवळ आतां ह्या हेतून बांदला न्हू हांगाच थंय आजून पाशाण आमी बसोंक ना. कळास आमी थंय बसोंक ना. आमचे कळास जेन्ना हेतूर बनात जोडोक पळलो आनी मारामारी जाल्यो हो तेन्ना आमचे कळास पेडितात म्हणजे ठेवणां म्हणून आसा आनी खडी आहा. आनी त्या ठेवण्याच्या भुंयार कसा भित्तन आहा आनी थंय आमचे कळास आहा भितर. ते अशें आमच्या मावान पण अशें तेंच्यांनी पयलीं लोकांनी बगलाले पाशाणां काय करले आनी ते लोक जेन्ना पळले काय आले म्हणजे आनी दोनूय वाटेन न्हंय न्हू खंय लोक रावतालो थंय दोनूय वाट्यांनी तुमगे पाशाणां सांडल्यानी आनी हांगा येयली. पण तुमकां पुजा वर्सां करची पडटा ते. भट जेवण पुजा करूंक आई उपवार करूंक आयो. येयल्लो बारीक सुद्दां सण आसलो थंय साजरो करूंक थंय पयलीं करची पडटा. हो ती तुमकां हांगा हाडपाक मेळना गांवांत आतां गांवांत हाडूंक मेळना. निरोप जायना निरोप कसोच जायना. सातेरीचो निरोप जायच ना. प्रयत्न केले हो असं बघला देवाकडे बी पण ते येईना सातेरी येईना ती. पूजा केल्यावर आमचे कांयच जायना. हांगासर गव्हर्मेंटाचे कोण अशे ते फोन बी येयल्ले एकदां पूण 10 वर्सां पयले तेंच्यांनी पळयले आनी तेंच्यांनी ते मेजरमेंट काडून गेल्ले. आमकां तेंच्या आमी तेन्ना धाकटे आसले तेन्ना आमकां कितें खबर ना. ते गेले मागीर तेंच्यांनी. कसल्यो मुर्ती आहा बी कितें तुमकां ना ते अजून आमकां खबर ना. आमचे जाणटेले सांगता सातेरीचे आनी केळमाईचे म्हणून आमकां 2 हे सांगल्या पूण आमकां सारके परफेक्ट कळपाक जाय आसले कसल्यो कसल्यो मुर्ती आसा त्यो. असले कितले कडेन आहा तुमचे आतां सद्या आमच्या हांगासर देराडे 3 कडेन आसा. 3 कडेन हय. हे आतां कॉस्मस शेत म्हणा ही जमनीचें नांव आनी गांवांत राय एक आसा आनी वयर एक आसा मातशें हांगासून अर्दे 30 मिनटां लागता फुडें गेले. ते रानात कशें आसा थंय एक 2 आसत ते पाशाण. पुजा आतां एक पुनवेक करता म्हणटा पुनवेक अमशेक परत आमची हे आसता होळी तेन्ना आमकां हांगा पुजा करून हांगा होळी घालूची पडटा सकाळ आनी मागीर आमी रायत घालता आनी हेका पुनवेक मागीर आमी चवट्यार घालता देवळाच्या प्रत्येक वर्सा. आनी वर्साचे आमकां हांगासर भट जेवणी करचीच पडटा. जावं हे की ह्या जाणट्या लोकांनी ही जी पाशाणां आसा ती लिपोवन ह्या जंगलात दवरली अशें येता. कारण हे जंगल म्हणटा ते न्हंयचे सायडीक आसा आनी हांगासर तेंच्यांनी लिपोवन दवरली आनी ती सुरक्षीत आसा. सो अशा तरेची आमकां हे गांवकारांक सांगलां की ही भाटाभाटी टायमाचेर गांवांतल्या जाणट्यांनी गांवकारांनी ही पाशाणां लिपोवन दवरली आसा. आनी आतां जे बाबू गांवकार आहा ताका एक 3 म्हयने पयलीं हांगासर एक ताका पोर्तुगीज कॉयन गावल्लो. तेचेरच सिद्ध जाता की पोर्तुगीजांचो हांगासर कितलो वावर आशिल्लो. ते ब्लॅक बिलींग करताले हांगाचे आनी सोरो हे करताले जावं गोल्ड करता स्मगलींग अशी आमकां म्हायती जाणटे सांगताले पयलीं. सो अशा रितीन हांगासर देराडा गांवांत ही पाशाणां म्हणटा ती आजून आढळटा. हांगासर रिती रिवाजा प्रमाणे प्रत्येक अमशेक जावं पुनवेक मागीर शिगमे हांगासर पयलीं हांगासर तांकां देवाचें कितें आहा तें करचें पडटा आनी मागीर कितें आहा तें गांवांत करचें पडटा. अशे तरेन आमकां 17 वाठारांत खुबशीं पाशाणां आमकां जंगलांत पळोवपाक मेळटा. स्टुडंटा खातीर देराडा 70च्यान रुपेश राव.